Honorable members, Honorable Speaker. Huh? Hi. Mogorena CM. Here. On recommendation of the Honorable Governor, I would like to... 2024-25 वर्सा खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यांक वयली भासाभास आनी मतदान पयलो दीस. आतां आमी आजच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. भलायकी मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51 आनी 53 सभागृहामुखार दवरच्यो. भलायकी मंत्री. On the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand number 47, 48, 49, 51 and 53. जिल्हा वळेरी क्रमांक 1 संबंधित मागण्या समाज सर्वश्री श्री आमदार श्री युरिया लेमाव, आमदार श्री क्रूज सिल्वा, आमदार श्री वेंझी वेगस, आमदार श्री विजय सरदेसाय, आमदार श्री कार्लोस फ्रेरा आणि आमदार श्री विरेश पुरकर आणि आपल्यो कपात सुचोवणी मांडच्यो. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 1. Discussion कोण करतो? Sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 1. Yes. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 1. Speaker sir, Viresh, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 1A. Yes. I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 1. कपात सुचोवण्यो सभाघरासमोर आसात. विरोधी पक्ष नेते तुम्ही उलयता न्ही? कोण उलयतात? क्रूज सिल्वा. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. I would like to speak on 47, 48, 49, 51, 53. Speaker sir, फाटले पावटी आणि जायती पावटी हेल्था वाटेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिमांड घायलो आहे. आयज मातशें थोडो डिटेल सांगता. ते आमचे हेल्था वाटेन अपग्रेडेशन कित्याक जावपाक जाय तें चिंचणी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, म्हगेलें अनस्टाय एलिक्यू आहलें 47 नंबर डेटेड 29 March 2023. सो तेजेर हांवें मागलोलें OPD attendance in Naveli PHC, Kuttori PHC, Chinchini PHC and Baldi PHC month twice for the last 5 years. So OPD attendance check केलो जाल्यार last 5 years starting हांव सांगता 18-19 कुच्चोरी 19,705 आहलें, Naveli 6,236, Chinchini आहलें 26,018. So 20 तेज फाटल्यान दिल्ली हांव डिटेल. फाटल्यान 22-23 कुत्तोरी 18,000
70, Naveli 23,419, but Chinchili आहा 25,619. So OPD attendance highest हे तिनी चोयल जाल्यार चिंचिली चड आहा. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा चिंचिली, अंबेली, आसोलना, वेर्ली, सालजोरा, दिगारपाली, सांजे देराल आनी ड्रामापूर. पण चिंचिली प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा ती कवर करता चिंचिली एरिया, वार्का एरिया, कार्मोना, आसोलना, अंबेली, कावलसी, सालजोरा आनी ओल्ली. सो इतलो आमचे OPD एटेंडन्स आसतना आमचे लागीं आहा ती एरिया, प्लॉट एरिया आहा ती थिंगा फकत 632 स्क्वेअर मिटर्स. आतां बिल्ट अप आहा ती 249 स्क्वेअर मिटर्स. नावेली आहा तेंगेली 2480 स्क्वेअर मिटर, बिल्ट अप आहा 1164. कुत्तोरी आहा 6475 प्लॉट एरिया आनी बिल्ट अप आहा 455. सो स्पीकर म्हाका दिसता धाकटेशे एरियांक थिंगा इतले एटेंडन्स जाता, थिंगा इतली थिंगा रश जाता. सो तें अपग्रेडेशन करपाक हांवें पयलेंय सांगलां, आतांय सांगता. सो आजचे हांव डिमांड घालता. सो ती प्लेस पावना, ते प्लेसीस सायडीन सेटबॅक आहा त्या पासून कवर केल्यार टेम्पररी फॅब्रिकेशन आतां थिंगा दोतोर, थिंगा स्टाफ आहा थिंगा काम करता. भितर स्पेस सामकी लिमिटेड आहा. आनी बेड लाक थिंगा जेन्ना तो प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदलेलो तो स्लोपींग करून उडयला. प्रोविजन पासून दवरला, मुखार वाडटले म्हूण ताका मुखार एक्सटेंशन करपाक तोय चान्स ना. सो हांव मागता मिनिस्टरा लागीं जे आमकां आनी एटलिस्ट आनीक 2000 तरी एडिशनल आतां लँड एक्वायर करपाक आनी हे अपग्रेड करपाक जाय म्हूण. आतां हांव जाणा लँड एक्विजिशन जावपाक जाय टायम वयतलो ते कन्स्ट्रक्शन जावपाक. स्पीकर, सो हांवें एक रिक्वेस्ट घातली मिनिस्टराक, आमकां एक एटलिस्ट आतां टेम्पररी स्टार्टींग आमकां थिंगा 24/7 कांयच ना. रातचें थिंगा दोतोर बी आसना. आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी रातचे दोतोर ना आमचे थंय. एक रिक्वेस्ट केल्ली आमकां एक एमर्जन्सी केअर सेंटर ते मिनिस्टरान रोखडेच आमकां डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक डॉक्टर गीताक धाडली. थिंगा इन्स्पेक्शन केलें, रोखडेच रिपोर्ट केलो आनी फायल मूव केल्ली अंडर सेक्रेटरी हेल्थ टुवाक. पूण आयज पासून ती तेजे फाटल्यान कितें जालें कांय कळना. ही आतां 7 फेब्रुवारी 2024 जाल्ली. स्पीकर, सो हांव मागतां हो एमर्जन्सी केअर सेंटर ही थोडीशी प्लेस थिंगा आहा ती कवर करून ह्यो आमकां दिवचो म्हणून, कित्याक रातचें तर कितें जाता जाल्यार आमकां थिंगा डॉक्टर मेळपाक जाय म्हणून. स्पीकर, सो तेजे भाशेन हांवें एक डिमांड लेटर केल्ली आमचे मिनिस्टराक. जे हे हेल्थ सेंटर धाकटी स्पेस, एक फार्मासी आहा थिंगा धाकटी आहा 3 meters by 2 meters कितें आसतली आनी इतले थिंगा पेशंट येता, थिंगा रश जाता. ऑन एन एवरेज पळोवपाक गेल्यार थिंगा 2107 पर मंथ येताय. दिसाक एटलिस्ट 70 तरी पेशंट थिंगा येता. सकाळचेच थिंगा रश जाता. ते फार्मासीक आमकां एक एटलिस्ट एडिशनल एक फार्मासिस्ट दी म्हणून. त्यो पासून आयज पासून आमचो मेळना थिंगा. हांव मागतां बेगीन आमकां दिवचो. स्पीकर, सो फाटल्या डिमांडाकूय घातलेलें आमकां एक वेर्ली हे पंचायताक RMD दिल्लो. जायते वर्सां जालीं सँक्शन केलां पूण थिंगा स्टाफ दिलो ना. थिंगा दिसता टेम्पररी स्टाफ येता बालदीचो येता, बालदीचो. सो आमकां थिंगा एक डॉक्टर, नर्स, एक फार्मासिस्ट, MTS मेळपाक जाय. फाटीं घातलें, आतांय तुका मागता थिंगा दिवपाक. कित्याक वेर्ली ही विलेज आहा ती थिंगा पॉप्युलेशन आहा ऑलमोस्ट 7-8,000 प्लस फ्लोटींग पॉप्युलेशन. थिंगा कुडबोणा जेटी आहा 7,000 to 8,000 थिंगा लेबर्स आसता. सो हें कवर करपाक ते थिंगा बाळ्ळी वचपाक पडटा, जाल्यार डिस्टन्स जाता. सो हांव मागतां हे आमकां हे वेल्ली RMD स्टाफ दिवचो म्हणून. स्पीकर, सो तेज भाशेन आमचे सांजे दियारेल, सांजे दियार आरेलांचो आमचो लोक वयता आतां कुत्तोरी, दिगारपल्ली आहा तो नावेली वयता. सांजे दियार आरेलांक हांवें एक ती शेड प्रपोज केल्ली. आतां IDCन ती प्रपोजल एक्सेप्ट केल्ली. एक्सेप्ट करून तेजो PWD लेटर केल्ली.
तेजो एस्टिमेट करून तेजो मंथली फिक्सेशन करता, रेंट फिक्सेशनाक. सो हे प्रोसेस तुका हांवें लेटर केल्ली आहा, तुवें लेटर फॉवर्ड केल्ली आहा. ही शेड आहा ती बेगीन घेवची आनी थिंगाय आमकां एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाल्यार कितें तरी आमकां दिवचें, कित्याक सांजे दे आर त्या लोकांक थिंगासून कुत्तोरी वचपा पडटा, थिंगा बसी ना, ट्रान्सपोर्ट थिंगा प्रॉब्लम जाता. Speaker sir, demand number 47 चे उलयता आसतना GMC is the mainstream of our health system. I know the Honorable Health Minister is not leaving any stone unturned to provide better facility at GMC. But ठीक कितें जायते आमचे कॉमन लोकांक प्रॉब्लम जाता. The management of patient at OPD is still not resolved fully despite having prior appointments. Secondly, there is a huge parking problem in the entire GMC campus, and hence ambulance and serious patients who need quick entry into GMC are blocked. Speaker sir, the long pending demand for providing proper reservation using roster system for PG NEET based admission to postgraduate courses of GMC and Goa Dental College needs to be implemented. The candidates of reserve category are able to secure only non-clinical seats due to quality policy. Hence, I demand that from this year, the policy needs to be revised to use roster points based reservation system as demanded by various representatives of ST, OBC organization. Speaker, sir, demand number 49. Speaker, sir, the IPHB is neglected, although it is critical for ensuring better mental and psychological health. There is a shortage of teaching faculty and more research needs to be done in human behavior by the staff. There is also lack of proper support for alcoholism-related disease, and deaths due to alcoholism are increasing, but need of proper counseling and rehabilitation is needed. Speaker, sir, demand number 51. Goa Dental College is renowned but often crowded, and hence poor patients have to wait for a long time to get appointments. Please provide more machines and staff for the OPDs. Also, the services are available at Bamboli, but there is a need to set up satellite facilities in other parts of Goa. I could request the Goa Medical College staff to conduct regular OPDs in districts and other hospitals so that patients do not have to crowd at Bamboli alone. Speaker, sir, demand number 53. There is a need to conduct inspections and raids on unhygienic food outlets and kitchens. Also, the quality of milk related items from outside Goa has to be monitored. I congratulate the department for confiscating milk products like paneer, sweets that are not as per standard, and this need to be intensified. Thank you, Speaker. Shri Digambar Kamath. स्पीकर सर, आज हावसाच्या मुखार जे डिमांड्स आसात, डिमांड नंबर 47, 48, 49, 51 and 53. ह्या डिमांड्साचेर उलयता आसतना ह्या डिमांड्साक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक अपोज करपाक हांव उबो आसा. स्पीकर सर, हांव सगळ्या डिमांड्साचेर उलयना. I will concentrate only on health services main. कारण ह्या हावसांत आमी प्रत्येक खेपेक डिमांड करत आसात की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सावथ गोंयचें हें फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जावपाक जाय अशें म्हजें म्हणणें आसा. हें हॉस्पिटल जेन्ना बांदिलें, जेन्ना प्लॅन केल्लें, तेन्ना हो आतांचो हेल्थ मिनिस्टर आहा तोच हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो. स्पीकर सर, परिस्थिती कशी आशिल्ली की गोवा मेडिकल कॉलेज इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल. नाव इट इज सामकें ओवरलोडेड. हांव खूब फाटी त्या हॉस्पिटलांत वतां, एक फाटी पेशंटांक थंय फ्लोराचेर न्हिदोवचें पडटा कारण बॅड्स ना.
डिमांड भरपूर आहा फॉर एग्जाम्पल तागेलो तांचो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन द कंट्री टुडे. पीपल आर रशिंग देम बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डॉक्टर्स. डॉक्टर जे थंय आहा ते सारके ह्युमॅनिटेरियन हाजेर काम करता. नो बडी कॅन से एनीथींग. जो ट्रिटमेंट ते VIP दिता तोच ट्रिटमेंट ते गरीब मनशाक दिता. अशी ही एक लोकांचे कडल्यान आमकां आयकुपाक येता. ते ऑर्थोपॅडीक डिपार्टमेंट आहा, न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट आहा, विच आर कन्सिडर्ड एज व्हेरी गुड. सो लोक सगळे थंय वचपाक सोदता. आतां जातलें कितें की एक दीस मेडिकल कॉलेज वील कॉलेप्स. आनी ताका सोल्युशन कितें? ताका सोल्युशन आय हॅव बीन टेलिंग दॅट स्ट्रेंथन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्ट्रेंथन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जो पेशंट काणकोणच्यान किंवा सांग्यार साकून किंवा आमचो गणेश गांवकाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान एक्सिडेंट जावन येता ताका त्याच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ट्रीट करपाक मेळपाक जाय. ताका बेश्टोच पोस्ट ऑफीस बी कशें स्टॅम्प मारता आनी धाडटा तशें ताका हाडलो एम्बुलन्सांत घालो आनी पणजे धाडलो अशें जावपाक जायना. जाल्यार ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो पर्पज इज डिफिटेड. आनी म्हणून म्हजें सजेशन आतां आमी म्हाका याद जाता हांव फाटले रिकॉर्ड्स हाडिल्ले. स्पिकर सर, आय हॅड स्पोकन ऑन हेल्थ डिमांड ऑन 18/7/2022 एंड अगेन इन द year 2023. थंय म्हाका एक कॅटेगरिकल एश्युरन्स मेळिल्लें की स्टार्ट करता ICU स्टार्ट करता. आतां विथ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी ICU हॅज स्टार्टेड. मागीर थंय एश्युरन्स दिल्लें की कार्डियोलॉजी युनिट स्टार्ट करता आनी न्यूरो सर्जरी युनिट स्टार्ट करता. स्पिकर सर, एक्सिडेंट जाल्लो पेशंट जर कोणी डिस्ट्रिक्टाक हाडलो, तकलेक मार बसून ब्लिडींग जाता कितें करून, जाल्यार सगळ्यांत पयली गरज आसा ताका न्यूरो सर्जन जाय पडटा. स्कॅन करपाक स्कॅन जाय पडटा. नाजाल्यार ताका बेश्टोच एम्बुलन्सांत घालपाचो आनी GMC धाडपाचो. आनी म्हणून स्पिकर सर, म्हजी मागणी आसा की हे पळय जे एसेन्शियल जाय सामकें, हें जाता तितले बेगीन हें हॉस्पिटल फूल फ्लॅज. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां ताणें मातशें लक्ष घालचें. ते सावथाक तुवें एश्युरन्स दिला लोकांक की आपूण मातशें लक्ष घालतो आनी करतलो म्हणून म्हाका दिसता त्या शिवाय तें जावपाचें ना. स्पिकर सर, हांव लिस्ट पळयतालो, हांव स्टॅटिस्टिक्स काडल्यो म्हजे पयले फाटले क्वेशनाच्यो. मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची परिस्थिती पळय स्पिकर सर. 21 2,15,692 पेशंट्स, 2,15,692 पेशंट्स in OPD. In 22, number increased to 2,97,505. And in 23, it has touched 4,02,094. This is the number of patients in OPD. It is increasing day by day. 2 लाखावेल्यान 2-3 लाखाचेर पावले, 3 लाखावेल्यान 4 लाखाचेर पावले. स्पिकर सर, इंडोर पेशंट्स 21 17,931 आशिल्ले, 17,931. 22 it is gone to nearly double, 31,348. In 23 it is gone to 40,428, Speaker sir. And the number of beds available are 350. I think if the capacity is, Health Minister will be able to tell me the original capacity is 500, I think, you can still increase another 150 beds so that the more relief is given to the South Goa patient. Speaker sir, ही परिस्थिती असताना थंय जर डॉक्टर्स नासत, स्टाफ नासत, तुगेले इक्विपमेंट नासत आनी न्यूरो सर्जरी आनी कार्डियोलॉजी वार्ड नासत जाल्यार कितें परिस्थिती जातली. एवरीबॉडी वील बी सेंट टू GMC, आयदर फ्रॉम नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल म्हणजे तुकाय लागता, म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दोनी कडल्यान पेशंट्स फ्लो वील बी टुवर्ड GMC. स्पिकर सर, म्हजे 2-3 सजेशन्स आसा की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जेन्ना बांदिलें तेन्ना परिस्थिती अत्यंत भयानक आशिल्ली. काणकोण एक्सिडेंट जालो ताका GMC व्हरताले, तेन्ना हांगा कांयच नाशिल्लें न्ही. ओल्ड हॉस्पिसियो व्हडलेशें कांय नासतालें. इनफॅक्ट धार बांदोड्या एक्सिडेंट जालो जाल्यार डायरेक्ट ताका GMC व्हरताले. टायम अगेन मिनिस्टरान उदक सांगलें की टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, टायम फॅक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुका एटॅक आयलो, कितें जालें, झूप करून तुका थंय पावले शिवाय तुका ट्रिटमेंट करपाक मेळना, ही परिस्थिती आहा. आनी म्हणून स्पिकर सर, हांव मंत्र्या कडेन मागतां की जाता डिसेंबराक पर्यंत, म्हज्या कोतान आमी वी आर इन द मंथ ऑफ July, can you give us assurance that by before December he will make this district hospital full-fledged functional?
फूल फ्लॅज शब्द वापरता हांव. फूल फ्लॅज म्हणजे आतां चलता तशें न्ही. फूल फ्लॅज म्हणजे कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, हे जे इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट्स आसा, सफिशियंट स्टाफ, सफिशियंट नर्सीस, सफिशियंट डॉक्टर्स, and some rooms, additional rooms also. As I said, 350 capacity, it can be increased to 500. सगळे इक्विपमेंट्स. स्पीकर सर, ते PROs अपॉइंट केल्ल्या. आमच्या वेळार त्या वेळार ताणें पुढाकार घेवन we had appointed PROs in GMC, PROs in district hospitals. I had suggested to him last time also, I don't know, whether to send them for a training and get them trained. ते सारखे एक एक फाटी मेळना, सारखे लोकांच्यो कंप्लेनी येता. One thing is, one suggestion I will make, that when you enter the hospital, whether it is in GMC, south or north, put up a board outside. Today PRO on duty, name, number. So any patient who is finding it difficult to talk to the doctor or to talk somebody, he can meet the PRO. कोण PRO असो ताका कळटा. He can talk to the PRO. PRO आतां म्हाका GMC गेला, I have seen PRO takes me to whichever patient I want to see, I want to see, and that is all right. पूण कॉमन मनशाक ते सगळे कडेन ते जाता अशें नासता. सो एक PROचो बोर्ड जर लायत, कोण ड्युटीर आहा ताचो फोन नंबर, इट वील गिव ए ट्रिमेंडस धीस टू द गव्हर्मेंट ऑल्सो. बेनिफिट म्हणजे गव्हर्मेंटाक एक लोकांक कळटलें, अरे पीपल, गव्हर्मेंट इज थिंकींग ऑफ अस, थिंकींग ऑफ कॉमन मॅन, इज टेकिंग केअर ऑफ. PROचो पर्पज वॉज दॅट. झगडीं जातालीं स्पिकर सर मदीं, पेशंटाचे रिलेटिव्स दोतोरांक मारताले, दोतोरांक अटॅक करताले. सो टू एवॉयड ऑल दीस टायप थिंग, वी सेड ए PRO वूड बी अ लिंक बिटवीन फॅमिली मेंबर्स ऑफ द पेशंट्स अँड द डॉक्टर्स. ते मातशें मिनिस्ट्रान लक्ष घालून मातशें तें एक सिस्टीम चालू करची. स्पिकर सर, मेडिकल कॉलेजींत हांवें सांगलां त्या भशेन इतले मेडिकल कॉलेज फामाद जाल्लें आसा की भायले पेशंट चड येवपाक लागल्या, गोंयांत येवपाक लागल्या. कारण तांकां ते आनी ऑप्शनां ना. कारवार त्या सायडीन खंय कितें जालें जाल्यार पयलें फर्स्ट दे थिंक ऑफ गोवा मेडिकल. ह्या सायडीन सावंतवाडीक त्या सायडीन जालें जाल्यार दे थिंक ऑफ गोवा मेडिकल. आतां गोंय सरकारान कॅन्सर डिपार्टमेंट चालू केला, ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंट चालू केला, वीच इज अगेन ए गुड थिंग. वी शूड वेलकम इट. आणि I was told that they have signed an MOU with Tata Cancer Hospital in Bombay, which is again a welcome thing, because Tata's Cancer Hospital म्हणजे ते one of the renowned hospital in the country. आणि तांचे कडेन जर MOU करत जाल्यार it will help our patients to a large effect. स्पीकर सर, परत म्हजी मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा. हांव जनरल सांगलें ताका, हांवें पयलीं कॉन्सन्ट्रेशन इज ओनली ऑन सावथ गोवा हॉस्पिटल. Please assure us that South Goa will start functioning, South Goa District Hospital will start functioning before December. December पर्यंत खंयच्याय परिस्थितीन तें जाता इतलें पळय. आनी एक सजेशन की ते there are lots of some SC, ST and OBC communities, they had approached me and they had given me a memorandum just to bring to your notice that तांचे कितें तरी रोस्टर दवरपाचो आसता for promotions, and that roster is not maintained in the GMC. That is what they are saying. हांव तुका हे पेपर्स जाल्यार तुका दिता. I just go through that. They are only, this is that they are not being considered for promotions. There's 100-point roster not prepared by GMC and Goa Dental College. That is what they are saying, which I think you are supposed to maintain. They are supposed to maintain everywhere. Roster has to be maintained. Just, Speaker sir, I would request the minister to go through it. Speaker sir, हांव आज मुद्दम चड टायम घेना आनी चड उलयना बाकीच्या हाजेर, बट आय एम ओन्ली फोकस ऑन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आनी म्हाका दिसता ह्या हावसांतली सगळ्यांची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सावथ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉर्थ म्हापसा, ही दोनूय हॉस्पिटलां जर बरी फंक्शन करत आनी लोकांक जर थंय जर ट्रिटमेंट मेळत जाल्यार गव्हर्मेंटाचें गुडवील प्रमाणाचे भायर इम्प्रूव जातलें. हेल्थ मिनिस्टर will be considered as performing minister. तो ज्या भशेन परफॉर्म करता त्या भशेन हेल्थाकय ताणें हें खंयच्याय परिस्थितीन करून दाखोवचें. कारण पीपल हॅव होप्स. हॉस्पिटल स्टार्ट केला तेन्ना तो आहा, ताणें प्लॅनिंग केलें तेन्ना तो आहा, सगळें केलें तेन्ना तो आहा. आनी आतां तें फंक्शनल कशें करपाचें तें मातशें करून जालें. चीफ मिनिस्टर ऑल्सो हॅज सेड दॅट ही वील फुल्ली सपोर्ट. तूं मातशें तें करून घे एंड सी दॅट बिफोर डिसेंबर द हॉस्पिटल स्टार्ट्स फंक्शनींग फुल्ली to the satisfaction of the people of South Goa. Thank you, sir. I would request each and every member to kindly try to keep your request to about 5 minutes. Shri Ji Tarolkar. Speaker sir,
arise to support the demands moved by the Honorable Minister for Health and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, demand number 47, Goa Medical College. सगळ्यात पयलीं हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणूंक सोदतां आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक तशेंच एंटायर हेल्थ डिपार्टमेंटाक की ते बेस्ट ऑफ बेस्ट फॅसिलिटीज आयज आमचे JMCन आमकां दितात आनी स्पेशली डॉक्टर्स कित्याक जेन्ना जेन्ना म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सींतले कितें इश्यूज जातात आनी एमर्जन्सी आसता तेन्ना डॉक्टर्स इमिजिएटली एक्ट करतात आनी बेगिनात बेगीन जेन्ना आमी सुद्दां वयतात तेन्ना पेशंटाक ते पर्सनल केअर घेवन बरें जातलें कशें ते प्रिकॉशन्स घेतात आनी टायम टू टायम अपडेटूय करतात सो सगळ्यांत धन्यवाद आमच्या डॉक्टर्सांकूय म्हणटात तशेंच जर JMCचे स्ट्रेस जर कमी करतले जाल्यार आमकां PHC CHC हे आहात CHC आनी PHC आहा ते आमकां अपग्रेड करपाची गरज आहा ते जर अपग्रेड करीत जाल्यार म्हाका JMCचे स्ट्रेस कमी जातलो डिमांड नंबर वन मोर थिंग आतां ऑनरेबल मेंबर आमचे दिगंबर बाबान म्हटलें की गोंया सोडून स्टेटी भायले खूब जाण पेशंट्स येतात आनी चड म्हणजे स्ट्रेस जाता हेचेर JMCचेर आमी पेडण्यान आसल्या कारणान दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणजे पेडण्या तालुक्यान चडशीं सोयरे आहात ती नेबरींग स्टेटीची आसा म्हणजे एडींतली चेडवां तेडीन दिल्या तेडींतली चेडवां एडीन दिल्या सो सोयऱ्या सगळीं कनेक्टेड ताका लागून आमकां त्या सायडींतल्यानूय फोन येतात सो हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर इतलो रिक्वेस्ट करता की कितें तरी एक सिस्टम JMCन घालची की आमच्या लोकलांक प्रायोरिटी फर्स्ट आमच्या गोंयकारांक मेळची आनी महाराष्ट्रा वा अदर स्टेट्स खंयच्या नेबरींग स्टेट्सचे लोक येतात तांकां एक सेपरेट क्यू दवरपाचें किंवा सो एक सेपरेट कितें तरी म्हणजे ते आउट ऑफ स्टेट येतात म्हणजे आमच्या गोंयान येतात ट्रिटमेंटाक तांकां फॅसिलिटीज म्हणजे एक ट्रिटमेंट आमच्या गोंयकारांक सेपरेटली आनी तांकां सेपरेटली अशें कितें तरी सिस्टम आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान बसोवची डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्वीस इम्प्रुवींग फॅसिलिटीज एट 2M CHC स्पीकर सर हांव पयलीं सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी सॅटेलायट OPD CHC 2M स्टार्ट केली आनी ती एवरी थर्सडे म्हणजे बेरेस्तारचे सगळे डॉक्टर्स थंय येतात आनी खरेंच एक रिलीफ आमच्या एंटायर पेडणे तालुक्याक की थंयसर सगळे जे दुयेंस जे लोक आहात ते थंयसर ट्रिटमेंट म्हणजे JMC न वयता तांकां बेरेस्तारचे थंयसर फॅसिलिटीज सगळे मेळटात आनी बरे पैकी रिस्पॉन्सूय मेळटा फक्त इतलेंच की थंय मातशें बसपाचें आनी तांकां पेशंटाक बसपाची फॅसिलिटीज आहा ती मातशी इम्प्रूव करपाची कित्याक व्हडली क्यू लागता आनी चडशे सिनियर सिटीजन्स आसतात थंयसर विजिटाक परत आमकां थंयसर फूल टायम पेडिट्रिशियन ना सो तो फक्त बेरेस्तारचोच येता थर्सडेचोच येता सो तो एक फूल टायम आमकां दिवचो दुसरे गायनोकोलॉजिस्ट फूल टायम ना विकांतल्यान दोनूचदां येता सो तो एक फूल टायम दिवचो एडिशनल एक्सरे टेक्निशियन एकूच टेक्निशियन आहा आनी ताका एक दीस कासारवणे वयचें पडटा सो आमकां आनी एक एडिशनल टेक्निशियन जाय एक्सरे टेक्निशियन्स तो ECG ना ECG टेक्निशियन ना थंयसर सो थंयसर आमकां गरज आहा कित्याक तुमकां खबर आहा कशे केसीस वाडत आहात ते सो ताका लागून ECG टेक्निशियन एक गरज आहा थंयसर तशेंच नर्सीस शॉर्टेज आहात एडिशनल नर्सीची गरज आहा एडिशनल लॅब टेक्निशियन तशेंच मेंटेनन्स ऑफ RMDs आनी डायलिसीस हांव परत एकदां धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक की तेंच्यांनी डायलिसीस जे तेंच्यांनी न्यू बिल्डिंगेन सुरवात केल्ली जे 4 बेडेड आसली ते 2 बेड एक्स्ट्रा वाडयली आतां 6 केली ओन्ली थिंग मातशें एक रिक्वेस्ट आहा की तुमचे ऑफिसरांक किंवा डॉक्टर्सांक थंय एकदां चॅक करपाक जाय कित्याक थंयसर हांव जेन्ना त्या दिसा फाटल्या दिसांनी विजिटाक गेलो तेन्ना थंयसर तेंच्यांनी एकूच कंप्लेंट केली की पावर फ्लक्च्युएशन आतां पावर फ्लक्च्युएट जावंक लागलो जाल्यार डायलिसीस दितना पेशंटाक म्हणजे डॉक्टर्सांकूच त्रास जातलो तो तो एक पॉयंट नोट करून घेवचो आमकां एम्बुलन्स एकूच आहा आनी हालींच एक इन्सिडंट घडलो केरी हांव ते तेरेकॉल वयतालो तेन्ना एकट्याक स्ट्रोक येयलो आनी तो थंयच तेची डेथ जाली एम्बुलन्साक कॉल केलो जाल्यार हांव थंय पर्सनली आसलोलो 2 वरां एम्बुलन्स पावोंक ना आनी जेन्ना 2 वरांनी ताका परत विचारलें तेन्ना ती JMCनूच आसली थंयच्यान भायर सरपाची आसली सो एक डिफिकल्टी जाता ताका लागून आनी एक एडिशनल एम्बुलन्साची आमकां गरज आसा तशीच तुवें एम्बुलन्स बायक एम्बुलन्स स्टार्ट केल्या सो कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान नॅरो रोड्स आहात सो एक बायक एम्बुलन्स आमकां 1 किंवा 2 मेळटा जाल्यार आमकां ते एक बरें पडटलें सो
परत एकदा आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आमकां जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट मेडिकल रेकॉर्ड सगळे मेंटेन करपा खातीर न्यू बिल्डींग जी थंयसर आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मिटींग घेतली फाटल्या दिसांनी GSIDCन तेंच्यांनी ऑक्टोबर एंड म्हटलां पूण नोव्हेंबर पर्यंत ते कंप्लीटूय जातले सो ते कंप्लीट जाता आसतना तुमी बाकीची जे रिक्वायरमेंट आहा ते सायड बाय सायड रेडी करून दवरल्यार बरें कित्याक नाजाल्यार बिल्डींग कंप्लिशन जातली तुका हेल्थ डिपार्टमेंट हँडओवर जातली आनी मागीर तुमी सुरवात करतल्यार परत आनी 1 वर्स लागतलें सो सायड बाय सायड सगळे जे रिक्वायरमेंट्स आहा ते सुरवात करची अशें मागता सो आनी म्हाका दिसता तुवेंनूय एकदां म्हटलेलें की ती GMCक लिंक करतले सो ते GMCक लिंक जायत जाल्यार म्हाका दिसता GMCचेर स्ट्रेस येता तो मातसो रिड्यूस जातलो आनी आमच्या लोकांक मातशें बरें पडटलें आनी लास्ट म्हटल्यार थंयसर ओल्ड स्ट्रक्चर्स आहात आतां न्यू बिल्डींग सुरवात जाली 100 बेडेड हॉस्पिटल ते खरेंच आमकां पेडणेकारांक सगळे जाण आयज काल बारीक मोठे कोण मिडियाचेर बायट दिता हॉस्पिटल आजून जायना 8 वर्सां जालीं 9 वर्सां जालीं आनी अशेंच आश्वासनां दितात सो म्हाका दिसता ह्या वर्सा आमी ते कशे भाशेन सुरवात करपाक जाय आनी म्हाका खात्री आहा तूं ते स्टार्ट करूनय दितलो आनी ओल्ड CHC आहा ती ओल्ड CHC कितें तरी युटिलायज कर कित्याक हालींच तुमी रिन्युवेट केल्यात ते सो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक हो आयदर कितें तरी पूण ते सोडून सायडीची जितली एरिया आहा थंय कॉटेजीस आहात ते मॉडर्न पडल्यात कंप्लीट आनी ते येता वयता रोडाचेर दिसतात सगळे सो तेचेर कितें तरी उपाय काडपाचो कित्याक ते डेमोलिश करून तेचेर कितें तरी दुसरो कितें वॉटेवर मेडिकल रिलेटेड कितें प्रोजेक्ट हाडूंक सोदताले तो हाडूंक पूण ते डेमोलिश करून तो प्लॉट एकदाचो क्लियर करचो पार्किंगेकूय यूज जावंक शकता तो सो आनी स्पिकर सर व्हडले कांय डिमांड ना फक्त लास्ट डिमांड म्हणटात ते डिमांड असो न्हू एक रिक्वेस्ट म्हटल्यार आतां आमचें न्यू हॉस्पिटल जाल्या उपरांत मॅक्झिमम आमच्या मांद्रेकारांक थंय जॉब मेळटले अशें पळय नाजाल्यार सगळे जॉब म्हणून आसा कित्याक येदे व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता मेजॉरिटी जॉब्स म्हणटात ते आमकां मेळपाक आमचो हक्क आहा सो तुवें तो फुलफील करचो थँक्यू Delilah Lobo. Speaker, sir, I'm here to support the demands listed for today's. Regarding demand number 47, Goa Medical College. I have to congratulate Honorable Minister for Health, the Chief Minister, the Dean and the entire team of GMC for continuously achieving various milestones year after year. The Department of Orthopedic, GMC, was first government hospital in the country to start robotic knee replacement surgery. So big congratulations to you all. And only one thing regarding Goa Medical College, Speaker sir, सांगूंक सोदता की थंयसर ward number 100, where my one of our neighbor was admitted, there was less water supply. So if you all can just look into it about the water supply in Goa Medical. Regarding health services, आमचे फकत आमच्या शिवोली प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे उलयता सर थंयसर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स मेल 2 posts are vacant. This has to be filled. Secondly, auxiliary nurse midwife posts. 3 posts are vacant. That also needs to be filled. And MTS, 9 posts are vacant. So altogether 14 posts lie vacant in Sholi Primary Health Center. Now these gynecologists, they visit only once a month. So I would request at least once a week if they could visit, it would be a big relief to our people. Even ENT surgeon to visit our request to visit our PHC at least once a week. And a request to see that our primary health center, I think the file is already with the department, to be made as community health center. This will bring a big relief to our Shiolkars. And आमचे नए बिल्डिंग ऑलरेडी जाले 6 म्हयने आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर येवन इनॉग्रेट केल्लें. So I thank you. But the old building needs repair and renovation. That file also has been prepared
I'm sure you all will look into it. And the old buildingaचे ते भिंती हा ते सगळ्यो फुगल्या सर आणि the ceiling also is in very bad state. So बेडांचेर पेशंट न्हिदल्यात आणि so ceiling आहे ती old buildingaची सारकी करून घेवची. Regarding the network issue, every time the health officer tells us that GBBN, that internet network what you all have supplied, it is not working. So nowadays online सगळे submit करूंक पडटा आणि म्हयन्याच्या म्हयन्यांक लोकांक रावंक पडटा for NOC. So if they could be also told, given permission to get another private internet connection. Because हे तुमचे GBBN म्हणटा ते चलत ना दिसता म्हाका. People have to wait and wait. Regarding FDA, demand number 53. We are what we eat. I always say this. आणि आमी जेन्ना पळयतात बाजारान कितेंय नुस्तें, भाजी, fruits, anything, we find nowadays most of these things are laced with insecticides and pesticides. So the role of FDA department is very, very important. And for a common, how will a common man come to know whether this, whatever we are buying with a hard-earned money, pesticides, whether it is laced with pesticides and insecticides. I think the Honorable Minister should see that small strips are available in the pharmacies somewhere where we can buy them and really check. And more important is regular and surprise inspections to be made by your FDA department to check the level of pesticides found in our fruits and vegetables. Regarding Goa Dental College, demand number 51. The Entertainment Society of Goa and the Department of Public Health, Dentistry and Goa Dental College and Hospital, in collaboration with National Tobacco Control Program, Directorate of Health Services, Goa celebrates World No Tobacco Day by organizing Goa Anti-Tobacco Film Festival every year in IESG on 31st May. It was celebrated this year also. So every year they have different themes, and this year it was protecting our children from tobacco industry interference. So I would like to congratulate the dentistry department for having this program. The purpose and aim of Anti-Tobacco Film Festival is to spread the message of harmful or ill effects of tobacco use. The ultimate objective being to render Goa smoke-free. ESG, in association with the Department of Public Health Dentistry, Goa Dental College and Hospital, has been successfully organizing this festival since 2017. And it has become a calendar event. And this year it was the 6th edition. And we also have awards for Goa section and national section. And prizes, big prizes are being given. For Goa section, 50,000 was the first prize, 30,000 was the second prize, and 20,000 was the third prize. And for national section, 1 lakh was the first prize, second prize was 50,000, and the third prize was 30,000. I would really like to congratulate the Goa Dental College for doing this service to mankind. Thank you very much. चंद्रकांत शेट्टी. स्पीकर सर, आज हांव जो उबे रावला ते आजचे जे डिमांड आसा, डिमांड नंबर 47, 48, 49, 51 and 53 ताका सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टर आनी आमचे हेल्थ सेक्रेटरी आनी सिनियर ऑफिसर्स हांचे आभार मानता. जे क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट एक्ट आसलो तो एक्ट अजून फायनलायज जावंक ना, पण ताची डेट म्हाका दिसता 15 मार्च 24 सोंपलेली आनी ती 1 वर्साक एक्सटेंड केल्ली आसा. पण मीन टायम हांव इतलेंच सांगूं शकता, हे जे क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट एक्टान
पोरू ह्याच फ्लोरार हांव सगळे डिटेल सांगलेले ताचे फॉल्ट्स ते अमेंड करपाचे सो दॅट जाता तितलो बेगीन तो ॲक्ट रजिस्टर जातलो आणि ह्या ॲक्टा खातीर अरावंड मोर दॅन 3000 ॲप्लिकेशन्स आसात ती वेदर OPD म्हणजे क्लिनिशियन जावं ताची OPD रजिस्टर करपाक हॉस्पिटल रजिस्टर करपाक नर्सिंग रजिस्टर करपाक सो सद्या आमची ती प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आसात सो ती एकदां बेगीन करून घेवपाची नाजाल्यार कितें जातलें केन्नाय जर मेडिकल निग्लिजन्स केस जायत आनी कोणी जर कोर्टान वचत आनी आमचें जर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड ना जाल्यार पयली सरळ ब्लेम येतली सो हेल्थ मिनिस्टराक सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा ऑफिसरांक सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा की हो अमेंडमेंट जाता तितलो बेगीन करा आनी अमेंडमेंट करतना जे सगळे स्टेक होल्डर आसात तांकां तुमी म्हाका दिसता ऑलरेडी मिटींग जाल्ले आसा कावन्सिलाचे तांकां जाय जाल्यार तुमकां आनी कितें डावट आसा तांकां परत एकदां मिटींग घेयात बट सी दॅट एटलिस्ट नेक्स्ट असेंब्ली येवच्या पयलीं म्हणजे बिफोर मार्च येवच्या पयलीं फायनलायज करात आनी हे जे डेट लास्ट डेट आसा एक्सटेंड जाता 15 मार्च 2025 जर आमकां परत रजिस्ट्रेशन करपा जाल्यार 3 म्हयने पयलीं करची पडटली अरावंड डिसेंबरान सो ताच्या पयलीं तुमी हे करपाचें स्पिकर सर GMCचेर उलयतना GMC ही आमची कॉलेज आसा टर्शरी इन्स्टिट्यूट आसा इट्स एकाडेमीक कॉलेज आज कितलीशीं भुरगीं दोतोर जाता सो सगळ्यात पयलीं आमच्या GMCन डीन आनी HODींक एक फायनान्शियल पावर आसता ती त्यांची जी फायनान्शियल व सँक्शनिंग पावर आसा ती मातशी वाडोवपाची नाल्यार बारीक बारीक कामां खातीर फायल गव्हर्मेंटा कडेन धाडची पडटा आनी तांचे ते डिपार्टमेंटान काम अडखून रावता द सेकंड थिंग बींग अ एकाडेमीक कॉलेज आमचे लायब्ररीन नॅशनल आनी इंटरनॅशनल मेडिकल जर्नल्स अवेलेबल जाता म्हाका दिसता प्रत्येक डिपार्टमेंटाक फक्त 50,000च हे आसा फायनान्शियल पावर आसा जर्नल घेवपाक ऑफ लेट आय हॅव सीन आमची जी जर्नल्स आसा स्पेशली इंटरनॅशनल्स ती खूब कॉस्टली आसात बुक्सूय खूब कॉस्टली जाल्ले आसात सो त्या खातीर त्या डिपार्टमेंटाची फायनान्शियल पावर वाडोवपाक जाय सो दॅट दे कॅन बाय अ बेटर जर्नल ऑर सगळीं जर्नलां अवेलेबल करपाक जाय आनी आय एम शुअर आमचो हेल्थ मिनिस्टर ताका सदांच when it comes to GMC he always want to lead म्हणजे आमची GMC एक असो इन्स्टिट्यूट वेदर यू आर आउटसायड गोवा जेन्ना हांव गोंया भायर शिकपाक गेलो की आउटसायड इंडिया देर इज नो बडी असो कोणूच वळखना की GMC आमचे GMC स्टुडंट्स आर डुईंग एक्सलंट आउटसायड गोवा आउटसायड इंडिया दे आर वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन सो तांच्या खातीर सेकंडली देर आर सम डिपार्टमेंट वीच आर न्यू डिपार्टमेंट लायक प्लास्टीक डिपार्टमेंट एंड ऑल आणि अकॉर्डिंग टू ते प्लास्टीक डिपार्टमेंट कितें आसा जी ओल्ड डिपार्टमेंट देर आर सम जर्नल्स ह्या न्यू डिपार्टमेंट जर लायब्ररी तांकां सेट करतलो जाल्यार एट अ टायम तांकां लमसम फंड दिवपाचो सो दॅट दे कॅन बाय एट अ टायम जर्नल एंड देन दे कॅन फिक्स अप सम अपॉइंटमेंट आणि हे सगळे गरज आसा कित्याक हे नॅशनल मेडिकल कावन्सिलाच्या इट शूड गो अकॉर्डिंग टू दॅट वेन दे कम फॉर इन्स्पेक्शन दे शूड हॅव ऑल दीस थिंग आमच्या ओवरऑल आय हॅव सीन आता सगळे म्हजे कलिग्सूय उलयल्यात म्हणजे MLA कलीग सगळे उलयल्यात ओवरऑल आय हॅव सीन GMCन जावं हेल्थ डिपार्टमेंटान द बिगेस्ट प्रॉब्लेम इज वॉट जाल्यार आमचे कडेन पोस्ट वेकंट आसात वेदर इट इज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्ट ऑर सम स्पेशालिटी पोस्ट किंवा नर्स पोस्ट म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक आनी हेल्थ मिनिस्टराक जाता तितले हे पोस्ट बेगीन एडवर्टायज करपाचे आनी हे पोस्ट फील करपाचे कित्याक वचात ते आतां कशें सकाळींच आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला की बरी बिल्डिंग असली म्हणून हॉस्पिटल जायना आय स्टँड बाय इट वॉट ही मिन्स बाय स्टाफ आसूं जाय आय एम अगेन एनफोर्स करता की हेल्थ मिनिस्टरान हे स्टाफ जाता तितले फील करपाचे कित्याक म्हाका दिसता सगळे MLA बसलेले तांचे सगळ्यांचे CHCन तेच इश्यू आसा आत्ताच आमचे शिवोलेचे MLA डिलायला लोबो उलयला ताचे हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान डेफिशियन्सी आसा म्हज्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान हांव त्या दिसूच हाच्या डिमांड हाच्या बजेटीच्या वेळार फक्त हांव त्या हेल्थाचेरच उलयलां आनी थंय रियलायज केलां आमच्या कडेन एक्सरे टॅक्निशियन शॉर्ट आसा ECG टॅक्निशियन लास्ट म्हयनोभर ना आतां थिसर जर कोणी कितें जर चेस्ट पेन येयलो आनी टू रूल आउट MI केलें जाल्यार खंय आसा सो त्या खातीर हे जे स्टाफ आसा ते जाता तितले हेल्थ मिनिस्टरान भरपाचे आमची कितलीशीच आमच्या कडेन सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक GMCन सुरू केला आनी डिपार्टमेंटाक कितलीशीच शिफ्ट जावपाक जाय सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकान आतां ही शिफ्ट जावपाची रावपाचें एक कारण म्हणजे कितें तर स्टाफ ना स्पेशली एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट बी सो तातूंत जाता तितलें करपाचें ओवरऑल न्ही देशभर न्ही देर इज अ 3 टायर सिस्टम इन फॅकल्टी म्हणजे कितें असिस्टंट प्रोफेसर असोसिएट प्रोफेसर आनी प्रोफेसर आमचे GMCन लेक्चरर असिस्टंट प्रोफेसर असोसिएट प्रोफेसर आनी HOD आसा
ही सिस्टम बदलू जाय. वी शूड बी पार विथ रेस्ट ऑफ द कंट्री. आणि ते थोडे RRC बदलूपाक जाय, रिक्रुटमेंट ते करूं जाय. सो आय थिंक ह्याचे हेल्थ सेक्रेटरी शूड टेक अ नोट ऑफ दीस. हांव GMCचेर कित्याक उलयतां, आय नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ GMC बिकॉज आमकां ते सगळ्यांक that is the last place where you can refer patient or academically it is good. Speaker sir, when it coming to health centeraचेर हांव इतलेंच सांगूं शकता की जी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पेरिफेरीक आसा, जंय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टू GMC distance is more than half an hour or community health center to Azilo more than half an hour, थंय इमर्जन्सी केअर युनिट कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान तुमी करपा जाय. जर एक खंयचोय पेशंट आयलो MI म्हण स्ट्रोक न्ही जाल्यार ताका बेजीक ट्रिटमेंट दिवपाक थंय जाय. सो त्या खातीर ते तांच्यांनी करपाची खूब गरज आसा. आमच्या GMCन आमच्या बिचोलीन जी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, हांव इन शॉर्ट सांगता हेल्थ मिनिस्टर, थंय आमच्या कडेन OT आसा बऱ्यापैकी. ती OT फंक्शन जायना. आय नो तुमची एक OT तुमी म्हाका दिसता सर्जरी OT तुमच्या वालपय सुरू केल्यात, ऑफ्थॅल्मोटी सांखळी सुरू केल्यात. बिचोले आमच्या बरी OT आसा, तुमीच ते हॉस्पिटल बांदल्यात, सुरू करात. सो कशें आसा, ती जर पळय डॉक्टर आसा आनी आमदार आसा आनी जर म्हजें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जायना जाल्यार कितें म्हजो सीन आसतलो तो आनी हांव कितें सांगपाचें लागना. हांव चड उलयना कित्याक हेल्थ मिनिस्टराक सगळें खबर आसा. डायलिसीस घातला म्हणून तुमचें हांव अभिनंदन करता, पूण ते डायलिसीस बेड वाडोवपाची गरज आसा. विथ डे बाय डे कमिंग विथ डायबिटीज लायक सो ऑलमोस्ट डायबिटीज आतां हें जाला, इतलें वाडला की जे किडनी पेशंट विच आर लायक क्रॉनीक किडनी पेशंट इतले जाल्ले आसा विच रिक्वायर डायलिसीस. सो ते तुमचे बेड पावना, ते बेड तुमी वाडयात. ते वेकंट पोस्ट आसात ते भरात सर, बेगीन भरतात तितले बरें जातलें. आतांच जर तुमी पळयशात, एकच मिनट घेता सर. हेल्थ मिनिस्टर सर, 7 जुलयाक येदे व्हडले पेपरार आयला, डिचोली आरोग्य केंद्र आजारी अशें करून दिवंक नाका. हें तुमकांय वायट आनी म्हाकाय वायट सर. आय विल ले दीस ऑन द टेबल सर, कळ्ळें न्ही. आय नो यू विल टेक एक्शन ऑन ऑल दीज थिंग्स, पण ही खरीच म्हणजे कशें आसा. आनी आतांच म्हाका दिसता जी दारोलकार उलयलो, खूब जाण उलयले. हांव तुमकां सर एकूच सांगता डॉक्टर म्हणान, जो पर्यंत तुमी एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपलिफ्ट करना विथ स्टाफ, आनी जो पर्यंत आमच्या पेशंटांचो विश्वास कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचेर जायना, तुमी GMCन कितलोय करात, तुमच्या GMCचेर ओवरलोड जातलो. थंयसर तुमकां पेशंटांक बेड गावचे ना आनी हे सदांच तुमी न्यूजान रावतले. सो म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा. आनी दुसरें एक, सदांच आमी कितें करता, GMC क्रेडीट दिता. इक्वली सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते इक्वली बरें काम करता. पण अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे हांव जाणा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट डॉक्टर्स. समटायम फिजिशियन बी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान नासतात, कन्सल्टंट नासतात. दुसरें एक लास्ट वतना, आमचे जे सिनियर मेडिकल ऑफिसर आसात हू आर गोईंग टू बिकम अ हेल्थ ऑफिसर, आमचे डॉक्टर कशे आसा, डॉक्टर एके डॉक्टर, दे आर गुड क्लिनिशियन, दे आर नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेटर. रिक्वेस्ट करता की सिनियर मेडिकल ऑफिसर नाजाल्यार जे कोण हेल्थ ऑफिसर आसा तांकां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग थोडी दिवपाची. लेटर कशें बरोवपाचें, फायलींग काम कशें करून घेवपाचें, सिरियसनेस कशें अंडरस्टँड करपाचें. नाजाल्यार बारीक बारीक गोश्टी खातीर तांचे फायली एका हांगून वच, नाजाल्यार तांकां एक कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर दिया हू विल हेल्प देम. म्हाका दिसता जर इतलेसच जर चेंजीस केले जाल्यार वी आर डुईंग अ ग्रेट जॉब. I think we will be probably number one state in India who is doing one of the excellent work in the field of medicine. Thank you. Dev bere karo. Shri Ganesh Gagar. Speaker sir, हांव आयज सभागृहा मुखार डिमांड्स मांडले आमच्या आरोग्य मंत्र्यान. डिमांड नंबर 47, 48, 49, 51, 53 त्यांचे समर्थनाक उलोवपाक उबो रावला आनी कट मोशनाक अपोज करता. एक 2 डिमांडाचेर स्पिकर सर हांव उलयतलो. आमचे कलीग, सिनियर कलीग बाब दिगंबर कामतीन उलयले हांगा की आमी जर कार्डिओलॉजी ब्लॉकान जर गेले जाल्यार GMCन जाल्यार भरपूर बरें काम केल्लें म्हणून. हांव स्वताक म्हाजो अनुभव सांगता तुमकां स्पिकर सर. फाटले एक 10 दिसांक हांव
सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकांक गेल्लो. डॉक्टर बोरकर आनी आमचे डॉक्टर गुरुप्रसाद आसा तांकां मेळपाक कन्सल्टन्सी लागून गेल्लो हांव कन्सल्ट करपाक तांकां. जेन्ना तो पळय ब्लॉक पळयलो आनी सगळी वेवस्था पळयली न्ही तेन्ना कोणें कितें म्हणो कोणें कितें उलो सरकाराचे विरुद्ध म्हणून आमच्या आरोग्य मंत्र्यान माननीय विश्वजीत राणे आनी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी एकूण सरकार म्हणून जें काम केल्लें पळय आसा न्ही तें काम कॉमेंडेबल. सामकें वालोर दिवपा सारकें काम केल्लें आसा. हो स्वताचो अनुभव तुमकां हांव सांगता हांगसर. त्याच प्रमाणे आमच्या जे पळय हॉस्पिटल आतां सावथ गोवाच्या हॉस्पिटला बद्दल आमचे सिनियर कलीग जे दिगंबर कामत बाब उलयले बाकीचे उलयले पूण सावथ गोवा हॉस्पिटल हें सामकें बरे तरेन सुरू जावपाची अत्यंत गरज आसा. म्हजी रिक्वेस्ट आसा माननीय मंत्र्याक की ज्या पद्दतीन हांगा GMCन जें पळय काम केल्लें आसा त्या पद्दतीन जर लक्ष जर घातलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता तें हॉस्पिटलूय बरी सेवा जनतेक दिवपाक शकतलें. कारण कितें जाता की 2 हॉस्पिटलां सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा आनी तेजेर वयर आमचे GMC भरपूर लोड येता प्रचंड प्रमाणांत लोड येता. त्या खातीर कशें आसा की अत्यंत गरज आसा आमची जी हेल्थ सेंटर आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटरां थंय थोड्योश्यो सुविधा जर वाडयल्यो थंय स्टाफ जर वाडयले जाल्यार लोकांक थंय ग्रावंडार सकयल पातळीचेर म्हणटा तें आमकां लोकांक सेवा मेळटली आनी हेजेर अत्यंत गरजेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी ह्या पर्टिक्युलरली ह्या फिल्डाक हेल्थाच्या कंटिन्युअसली इम्प्रूवमेंट करपाची गरज आसा. एक मुद्दाम करून हांव सांगन तुमकां की आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे पिळये धारबांदोडा आसा थंय डायलिसीस फेसिलिटी सुद्दां अवेलेबल केल्ली आसा. त्या खातीर आमचे माननीय मंत्र्याचें आनी सरकाराचें अभिनंदन करपा सारकें आसा. तर ही फेसिलिटी पयलीं आमकां थंय लागीं मेळनाली. आतां ही फेसिलिटी सुद्दां अवेलेबल आसा. म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्या कडेन की हेल्थ सेक्टराचेर जाता तितले रुरल एरिये भितर लक्ष दिवन काम करपाची गरज आसा. एक विशय मुद्दाम करून उलयतलो हांव हेजेर एड्युकेशनाच्या विशयाचेर. सीट आसा त्या भरता आसतना रोस्टर फॉलो करून ते भरपा जाय. कित्याक आमी पळयताले फाटल्या दिसांनी जे पळय एडवर्टायजमेंट येताली न्ही की रिजर्व कॅटेगरीचे जे पळय पोस्ट भरपा जाय ते कॅन्डिडेट मेळना. ते कॅन्डिडेट न मेळपा फाटल्यान कारण सांगता हांव स्पिकर सर. एक्चुअली डायरेक्ट जेन्ना पळय पोस्ट भरता तेन्ना रिजर्व कॅटेगरीच्या भुरग्यांक ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळना आनी ती मेळना जाल्या कारणान कितें जालां की फाटल्या 8-10 वर्सांक एक फॉर एग्जाम्पल एक STच्या भुरग्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपा जालेली रोस्टरा प्रमाणे समज 9 नंबर तेजो येता जाल्यार ताका 9, 17, 25 3 भुरग्यांक एटलीस्ट जाय तें ऑप्ट करपाक मेळटा. पूण सद्या ही पद्दत लागू ना. त्या खातीर कितें जाता की पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे मेळना त्या कॅटेगरीचे आनी 3-3, 4-4 फावटी आमी एडवर्टायजमेंट करता. तर माननीय मंत्र्या कडेन म्हजी विनंती आसा की हे पोस्ट भरता आसतना ते रोस्टर फॉलो करून जर भरले जायत जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तर जास्त काय उलयना. परत एकदां माननीय मंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी ह्या गोश्टीचेर गांभीर्यान लक्ष दिवचें आनी लोकांक बरी सेवा दिवची. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support today's demands which are listed in the order. Demand number 47, Speaker sir, Goa Medical College, one of the oldest medical colleges I think in Asia. Goa Medical College, म्हाका दिसता हो आयज डिमांड जो आहा आनी ह्या बजेटाचो सगळ्यान म्हत्वाचो डिमांड म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं हेल्थ सर्विसीस आसूं हे इम्पॉर्टंट म्हणजे
ह्या डिमांडाचेर उलयता तितले उणें. गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करतना डीन आनी तेजे सगळे डॉक्टर्स तांकां आयज वर्साक एकदां सगळ्या आमदारांनी म्हाका दिसता देव बरें करूं थँक्यू म्हणपाची गरज आहा. कित्याक दे वर्क 24 hours. केन्ना केन्ना अशें आसता की रातचे 12 1 2 तांकां येवचें पडटा. आनी डॉक्टर्स, नर्सीस, पेशंट एटेंडंट्स, क्लिनर्स हे सगळ्यांक आयज पयलें जेन्ना आमी उलयता ह्या डिमांडाचेर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं ऑल्सो म्हणटा आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक जे तेणें ही मेडिकल कॉलेज मातशें व्हडल्या हेचेर पावयल्ली आहा. म्हणजे ही आयज जे लोक म्हणटा की गोवा मेडिकल कॉलेजीन फॅसिलिटीज मेळवता ती मंत्र्यान बरें काम केलां म्हणून. बट देर आर ऑल्सो इट इज ओवरबर्डन. गोवा मेडिकल कॉलेज ओवरबर्डन जाल्या. आनी द मेन रिजन फॉर दीस इज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतलें बरें बांदलें. फावंडेशन स्टोन घालतना आनी कंप्लिशनाक पासून खूब ह्या सभागृहान भाशणां जालीं तेजेर की हे हॉस्पिटल जालें काय द गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर जो लोड आहा तो कमी जातलो. आमी सुपर स्पेशलिटी आमी सुरवात करतले. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चालू करतले. कार्डियाक पेशंट्स आमी अटेंड करतले. थिंगा कार्डियाक ऑपरेशन जातले. वी वील ट्रीट डिफरंट टायप्स ऑफ थिंग्स इन साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. म्हणजे सावथाचो लोक थिंगा सावथाकूच उरतलो. व्हेरी क्रिटिकल ऑन डिफरंट केसीस वीच रिक्वायर्स सुपर स्पेशलिटी म्हणजे डॉक्टर्स जे ते भाशेचे जाय तांकांच GMCन हाडटले. पूण म्हाका दिसता हे खंय तरी आयज बसून जावंक ना. आनी त्या खातीर प्रत्येक आमदाराक फोन येतात की आमचो सोयरो जो एडमीट जाला ताका बेड मेळोंक ना, ताका सकला न्हिदयला, ताका स्ट्रेचराचेर दवरला, ताका व्हीलचॅरीर दवरला. अशें न्हू की डॉक्टरान मुद्दम दवरला पूण ताका दवरचो पडलो कित्याक ओवरलोडीड जाला. आमकां सगल्यांक येता फोन. म्हाका दिसता खंयचोच एक हिंगासर आमदार आनी मिनिस्टर हो आसतना तांकां फोन येवंक ना. बट इट डजंट मीन दॅट दे आर नॉट डुईंग द वर्क. इट इज ओवरलोडीड. म्हाजो रिक्वेस्ट इतलोच आहा ऑनरेबल मिनिस्टराक की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हाका दिसता बरे बरे डॉक्टर पास आवट जाता हिंगा शिकता शिकलेले डॉक्टर आहा तांकां भितर हाडपाची गरज आहा. म्हणजे आमच्या गोंयांत दवरपाची गरज आहा. नाल्यार ते गोंया भायर वयता. दे गो टू पुणे, दे गो टू बेंगलोर, दे गो टू मुंबय. ह्या डॉक्टरांक जर तर आमी हिंगा दवरतले आनी GMC भायर दवरतले जाल्यार साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड करूंक जाता, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड करूंक जाता. स्पीकर सर, पोस्ट कोवीड आमी पयला आसतले कितली दुयेंसां वाडली पळय ती. आनी हार्ट एटॅक कॉमन जाल्ले आहा. आनी हार्ट एटॅक भुरग्यांक येता. म्हणजे 25 वर्साचे भुरग्यांक, 30 वर्साचे, 35, 40 आमचे कितलेशेच फ्रेंड भायर पडले हार्ट एटॅक घेवन. हाका वेरियस रिजन्स आहा. आनी हे रिजन आमी पळयतना जाल्यार ह्या दिसांनी आमकां सुबेज जाल्ले दिसता. म्हणजे नंबर्स हॅव इन्क्रीज्ड. आनी some doctors who are also my good friends are telling me it is post covid. म्हणजे कोविडाचो इफेक्ट खुबशे जाणांक जे जाल्लो आहा तो खुबशे भुरग्यांकूय तितून एटॅक येवपाक लागले. आनी हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी तेचे भायर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ऑनरेबल मिनिस्टरान इमिडिएटली हे जे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, कार्डियोलॉजी ब्लॉक जे गोवा मेडिकल कॉलेजीन आहा तेजो ब्रांच साऊथ गोवान स्टार्ट करूंक जाय. आनी तेजो ट्रिटमेंटूय आनी तेजे भायर एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी आनी ऑपरेशनाय थिंगा चालू करपाक जाय. म्हणजे ओपन हार्ट सर्जरीचे ऑपरेशनाय थिंगा चालू करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की स्लोली साऊथ गोवा जायत जाल्यार नॉर्थ गोवानूय जातलें. डायलायसीस पेशंट वाडत आहा. म्हणजे किडनी डिजीज आसूं आनी कितें आसूं तांकां डायबिटीक, हाय डायबिटीक आसूं तांकां डायलायसीस करचें पडटा. स्पेशली आमचे जे 60 years एंड अबाव सिनियर सिटीजन आसूं. आनी हे जेन्ना डायलायसीस म्हणटा आमी
तांकां प्रायवेटली वयचें पडटा. प्रायवेटली दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्कीम कार्ड जें आहा तितून तांकां उमके पयशे मेवता आनी थोडे तांकां घालचे पडटा. थोड्यांक एफोर्ड जायना. तांकां वेहिकल आसना. थोडे बेड रिडन आसता. थोड्यांक हालीं इन एम्बुलन्सानूच व्हरचें पडटा डायलायसीस करून परत हाडप. म्हाका दिसता ही फॅसिलिटी खंय तरी आमी गोवा मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस शूड रीच आउट टू आवर पीपल. स्पीकर सर, गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर आनीक उलयतना मिनिस्टरान खूब चेंजीस करून हाडल्या. सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आसूं, म्हाका दिसता कॅन्सराचो जो इतलीं वर्सां लोक म्हणटाले कॅन्सर जालो जाल्यार मुंबय वचपाक जाय, आयज बरी गजाल आहा. बरी डॉक्टर मिसीस बोरकर थिंगासर आसा आनी ती म्हाका दिसता तिचे अंडर जितके डॉक्टर आहा खुबशे डॉक्टरांक ट्रिटमेंट गोंयांत चालू जाल्ले आहा, ऑपरेशनाय गोंयांत चालू जाल्ली आहा आनी बरें ट्रिटमेंट तांकां कॅन्सराचे हिंगासर मेवता. वी हॅव टू रियली थँक आवर चीफ मिनिस्टर and our health minister for this, and especially all the doctors who are taking care in this hospital. Speaker sir, health services चेर उलयतना हांव इतलेशेंच म्हणूंक सोदता की आमचे जे कलंगूट, कांदोली, पिलेन, नेरूल ह्या एरियेन हे सगळे भागान एकूच आमचे हेल्थ सेंटर आहा. हे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी आत्तां बांदपाक फुडें आमी घेतलेले आमचे द कंस्ट्रक्शन हॅज जस्ट स्टार्टेड फॉर अ बिगर प्रायमरी हेल्थ सेंटर. हे अपग्रेड करून कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जावपाची गरज आहा, CHC. आनी CHC जालें म्हणून जायना थिंगा. हितून सगळे भाशेचे जे वस्तू लागता, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वेदर इट इज डायलायसीस मशीन, म्हणजे डायलायसीसाचे ट्रिटमेंट म्हणजे एट अ टायम 10 people डायलायसीस पेशंट्स कॅन बी टेकन केअर ऑफ. अहें ब्लॉक तो जावपाक जाय. म्हणजे असो आमी प्लॅन केला, बरो व्हडलो ब्लॉक प्लॅन केला, तितून पार्किंग प्लॅन केला, कॅन्टीन प्लॅन केला, सगळे भाशेचें प्लॅनिंग केलां. काम सुरवातूय जाल्लें आहा. तेची मिटींग मिनिस्टरान घेवपाची गरज आहा, म्हणजे फास्ट ट्रॅक करपाक तें ह्या दिसांनी मिटींग घेवपाची गरज आहा. आनी तितून जे आमकां वस्तू घालपाक जाय, वेदर इट इज फॉर गायनकोलॉजी डिपार्टमेंट आसूं, तितून एक्सरे मशीन्स आसूं, तितून बाकीचे सगळे भाशेचे इक्विपमेंट्स आसूं, तेचोय एक आढावो घेवपाक जाय. हॉस्पिटल वील बी रेडी इन 1 year's टायम. सो आफ्टर 1 year हे सगळे टेंडर हॉस्पिटल रेडी जावच्या पयलीं हे टेंडर जाग्यार पडपाक जाय आनी हे मशिनरी जे आमी इकते घेवपाक जाय ते घेवन आमी कंप्लीट करपाक जाय. स्पीकर सर, आमचे जे हेल्थ सद्याक आहा तितून डॉक्टर खूब वर्सां जालीं थिंगात आहा. हांव म्हाजो रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक, तुमी जे 2-3 अशे डॉक्टर आहा तांकां थिंगासून दुसरे कडेन घालपाची गरज आहा. कित्याक ते रातचे पेशंटाक एटेंड करिना. रातचे कोण येत जाल्यार तांकां सांगता ते म्हापसा वच. स्मॉल थिंग्स वीच आर कन्सर्न, म्हणजे कोणाक मातसो एक्सिडंट जालो जाल्यार ते मातशें चॅक कोत्ता भायल्या बार आनी म्हापसा धाडटा, दे बाय गिवींग फूल लोड ऑन म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. म्हाका दिसता स्मॉल मायनर ऑपरेशन्स आसूं, म्हणजे एकदां आमचे PHC रेडी जाले आनी CHC जाले ते तितून ऑपरेशन थिएटर आमकां करपाची अत्यंत गरज आहा. तितून धाकटे ब्लड बँक करपाची गरज आहा. तितून सगळे भाशेचे पॅथॉलॉजी लॅब, मॉडर्न पॅथॉलॉजी लॅब करपाची गरज आहा. हे सगळे टेक केअर कोत्तलो म्हणून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन. आनी जे कितें ताका इक्विपमेंट जाय तितून ते घालपाचे वेवस्था तुमी करची. स्पीकर सर, हेल्थान आनी उलयतना ह्या दिसांनी आमी पळयलां की डेंगू केसीस वाडत आहा. डेंगू, मलेरिया आनी हे वेक्टर बोर्न डिजीजीस सगळे वाडत आहा. आनी हे आमी कंट्रोल करतले जाल्यार म्हाका दिसता PHC, CHC हे डॉक्टरांनी पंचायती कडेन कॉर्डिनेशन करपाची गरज आहा. आनी पंचायतीचें आनी तेंचें कॉर्डिनेशन जायना, आमकां मदेगात पडचें पडटा. म्हणजे वी हॅव टू टेक मिटिंग्स, we have to tell the PHC doctors that yes, you need to go in, these are the wards where the malaria cases, dengue cases go on increasing. Platelets देंवता म्हणून GMCन कितलेशेच पेशंट ह्या दिसांनी एडमीट आहा.
म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एडमीट आहा, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एडमीट आहा. हांकां म्हाका दिसता खंय तरी हेचेर एक फायनली एक सोल्युशन हाडपाची गरज आहा की वाय दीस डेंगू केसीस आर इन्क्रीजिंग नाव डेज ओनली. इतली वर्सां डेंगू केसीस जायनासल्यो. 5 वर्सां पयलीं डेंगू केसीस वर व्हेरी लेस. नाव दे आर इन्क्रीजिंग. हेचेर एक म्हाका दिसता मिनिस्टरान आयज आमकां सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, लास्ट हांव उलयतां इज ऑन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन. Food and Drugs Administration is also doing a good job under the able leadership of the minister. पूण हांव इतलेशेच मागता की एडल्टरेटेड फूड जे आमकां मेवता खावपाक म्हणजे वी कंज्यूम ऑन डेली बेसीस, वेदर दे आर बनानाज. म्हापसा यार्डान मुद्दम फोर्सान पिकयल्ली बनाना आमकां मेवता. हे मिनिस्टरान लक्ष दिवपाची गरज आहा. थिंगा तेजे फूड एंड ड्रग्स इन्स्पेक्टर्स थिंगा वचपाक जाय रेग्युलर चॅक करपाक. तेजे भायर जे आहा हे भायले फिश ह्या दिसांनी इन द मंथ ऑफ जून, जुलय, ऑगस्ट ह्या 3 म्हयन्यांक आमकां भायले फिश येता. आनी हे अशें म्हणटात की हेका फॉर्मालीन लावन येता म्हणून इट कम्स फ्रॉम वेस्ट बेंगॉल, म्हणजे कॅलकटासून पासून फिश आमच्या गोंयांत पावतात. सो पावतना इट डजंट कम इन अ फ्रिजर्स, म्हणजे ते कम्पॅक्ट फ्रिजर जे आहा हे इम्पॉर्टंट टू ब्रिंग पेरिशेबल आयटम्स, स्पेशली फिश एंड मीट हें आसना. सो वाय दे आर टेकिंग देम इनसायड. बॉर्डराचेर तेंचो चॅक पॉयंट आसपाची गरज आहा. आनी फूड एंड ड्रग इन्स्पेक्टर नॉर्थ, सावथ आनी बाकीचे जे कितें आहा तेंचे वॅन्स आसपाची गरज बा. They should have special vans to come in the Mapsa fish market. They should have special vans to go to Panjim fish market. Regular checks should be done on fruits, vegetables, and also fish and meat products which come from other states, because finally we are all Goans who are going to consume it. आणि खूबशे अशे म्हणणे लोक म्हणटा की अशें आमी जर तर एडल्टरेटेड फूड खायत जाल्यार आमकां कॅन्सर जाता. म्हणजे कॅन्सर हो जो गोंयांत वाडत आहा हो वन ऑफ द रिजन इज दीस, बिकॉज तितून कॅमिकल घालता. म्हणजे कॅमिकली खेळ रोखडें रायप जाता, पपायो बाकीचे सगळे म्हणजे ऑल दोज टायप्स ऑफ फ्रुट्स बेगीन रायप जोतर कोत्तलो जाल्यार तेका ते एप्पल पासून जे येता तेका वॅक्स लायता. आय डोंट नो वॉट इज गोईंग ऑन. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टरान एक कमिटी काडपाक जाय आनी तेच्या अंडरूच आसूं ती, तेजे बरे ऑफिसर हितून घालपाक जाय. आनी सगळे मार्केट्स, वेदर इट इज मारगांव मार्केट, वास्को, पेंजीम, म्हापसा, हे व्हडले मार्केट आमचो कलंगूट पासून हिंगासर हे regular checks with their vans should come, check them so that people get fresh fruits, fresh vegetables, fresh fish to eat. आणि जे जो तर कितें मेवलें तें इमिडिएटली ते डिस्ट्रॉय करपाची गरज आहा. आयज म्हाका दिसता मिनिस्टर रिप्लाय करतना आमकां हे फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनाचे अंडर हे जे आमचे रेग्युलर जे आमचे गोंयकार खाता तेजेर तो उल्लेख करतलो आनी आमकां सांगतलो what are the measures he is taking, and we expect him to take strict measures to see that adulterated food is not given in the state of Goa. Thank you, Speaker, sir. Raymond Chet. Now, Speaker. Sri Benji Vegas. Speaker, sir, I stand by to oppose the cut motions towards the demands number 47 on Goa Medical College, demand number 48 on health services, demand number 49 Institute of demand number 49, demand number 51, demand number 53, total all the demands. So Speaker sir, firstly काल आमचे भाशेन बजेटां उलयल्ले capital outlay. Speaker sir, capital outlay is where we have to invest, and one of the line items of capital outlay investment is investing in health infrastructure. आणि आज जोरी तोरी चोयल जाल्यार besides GMC, whatever we have seen, the good work that is being done by the Honorable Health Minister, by the Chief Minister at the GMC, rest all other sub-health centers, the PHCs are lacking of investment of the capital outlay. हे पयशे जे आज गांवांत PHCन सब हेल्थ सेंटरांक घालपा जाय ते आज मिसींग आहाय. स्पीकर सर, हांव स्पेसिफिकली मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डिमांड्स हाचेर हांव उलयतलो आनी स्टेट स्पेसिफीक उलयतलो.
मुगेले एरियाज ऑफ कोलवा बेनावलीम आणि सेरावलीम हे जे सब हेल्थ सेंटर्स आहे ते कन्सावलीम PHC अंडर येत आहे आणि वार्का ओर्लीम कार्मोना आणि कावेलोसीम जे आहे ते चिंचिणी PHC अंडर येत आहे स्पीकर सर चोवपाक गेले जाल्यार ह्यो सगळे सब हेल्थ सेंटर्स अपग्रेड करपाची गरज आहा स्टाफ शॉर्टेज आतांय आहा 6 म्हयने पयलीं हांव असेंब्ली उलयल्लो तेन्नाय आसली आनी म्हाका भिरांत दिसता की 2027 देखून हीच स्टाफ शॉर्टेज उरतली काय म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक ताकी हांव 6 म्हयने पयले हेच स्टाफ शॉर्टेजीचेर उलयल्लो हांव रिक्वेस्ट करता कोलवान 1 MTS 1 RMD 1 ANM सेरावलीम 1 ANM 1 MTS बाणाले CMO शॉर्टेज आहा 1 AHO 1 ANM वार्का 1 MTS to be revived as it has already lapsed. Sub-Center Carmona, 1 post of MTS again has to be revived. Sub-Center Kavelosim, 1 post of health worker, male to be revived. So, हे भाशेन हे पोस्ट आम गेलते पार्टी सांगलोले आतांय सांगता 2027 देखून हांव सांगत रावतलो स्पीकर सर जाल्यार आनी हे उलयन केसो फायदो डिमांड घालून So I want these demands of these staff to be fulfilled and we would want locals to be given a preference. Qualified, eligible locals. So inga je demands ahay te demands ant maksada ye staff shortage ji ha te जावपाक जाय. Secondly, Speaker sir, when it comes to ambulance, 108 ambulance बाणाले पंचायती कडेन भायल्यान आसता. पूण ती राती कडेन पाक केलो आसता दीसभर केन्नाय गरज पडली या रातीको देखून गरज पडली जाल्यार ते एम्बुलन्सी सर्वीस आमकां आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळना हें हांवें पॉयंट आय ब्रॉट इट टू द नोटीस एंड आय स्टील थिंक दॅट दीस हॅज टू बी रिजॉल्व द बॉल गेट्स पास्ट बट ही एम्बुलन्स आमकां अवेलेबल ना स्पीकर सर आनी वी वूड वॉन्ट दीस एम्बुलन्स टू स्टार्ट वर्किंग ओनली फॉर अस बिकॉज इट इज केप्ट ओनली फॉर अस फॉर आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर when it comes to upgradation हर्स वॅना गरज आहा स्पीकर सर आमगे सातूय विलेजींक आमकां सपोर्ट मेळना एक हर्स वॅन घालची म्हूण आमगे विलेजींक सातूय विलेजींक सपोर्ट करपाक and that can be made stationary near any of our sub health centers to be made available to all these. I think this is one of the major thing that will help the entire constituency and I would want the honorable health minister to help us with this HERS van before the end of this financial year, that is 31st March 2025 जाच पयले आमकां HERS van हाडपाची गरज आहा. स्पीकर सर आज हांव हिंग उलयता आसतना I would like to thank the honorable minister. 2 वर्स जालीं हांव हाटीर लागोन आमकां एकूच सद्या मेळ्ळ्या which I am happy and we are going to inaugurate is the dialysis unit. कार्मोना आमगे सब हेल्थ सेंटरान डायलिसीस युनिटाचें काम ऑलमोस्ट क्लोज टू कंप्लीशन जाल्लें आहा वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग 1 जनरेटर एक 3-phase कनेक्शन आनी एक उदकाची टँक एंड देन वी आर लुकिंग एट इनॉग्रेटिंग दॅट सब हेल्थ सेंटर ऑन कंप्लीशन ऑफ दीस असेंब्ली सेशन सो आय वूड रियली लायक टू थँक हिम एंड हिज टीम बट अलॉंग विथ दिस डायलिसीस युनिट देर इज ऑल्सो अ कमिटमेंट विच वॉज गिवन टू ओपन अप अ एमर्जन्सी केअर सेंटर ECC same at the Carmona location along with a pathological lab included in the same premises. I have already moved a note ala honorable CMA kade ulillo ten sangela to NOC ditlo in order to build that on CSR inside the property of the education department where the government primary health center. So I would request the education department to give me this NOC and I would request the health minister to start this work of ECC. So at least by December 31st, we have the emergency care center. So we have surplus time to move our files and to get our things organized. And I think this will be the major achievement of the constituency once we have the ECC along with pathological lab and the dialysis center up running for the locals. Speaker sir, amge constituency dental facility government आडनिसो कांयच ना. आज आम बसदोलो आमी GMC वचपाक बसदोल्या every week in order to avail the services that the government is giving in GMC.
सो डेंटल चेअर जोरी तरी आमच्यांनी आमगे एक सब हेल्थ सेंटरांक घालपा जाता. इट कॅन बी इदर इन द बेनावलीम सब हेल्थ सेंटर or any other sub health center, but one dental chair. And I would like this requirement to be cleared and given to us by at least another 2 or 3 months before the end of monsoon. I follow up करतलो स्पीकर सर हेजेर. स्पीकर सर, community trust जो आहा स्पीकर सर, तो community trust upgraded sub health centers increase केल जाल्यारू community trust वाडटलो. It will encourage individuals to seek health care services earlier. मुडचे आमकां आतां मोबरा पोंतार सोन सगल्यांक मडगांव वयचें पडटा स्पीकर सर. कोण ना स्पीकर सर गांवांनी. 6-7 जालीं, नो मेडिकल सर्विसीस अवेलेबल. दोतोर ना, कांय सर्वीस ना दोतोर स्पीकर सर. सो वी नीड दिस 24 hours emergency care center, which is the need of the hour. स्पीकर सर, आज आम चोयल जाल्यार 2-3 प्रॉब्लमां मेजर वाडत आहाय. एक डायलिसीस हा, which we will try to address once the dialysis center is ready. स्पीकर सर, दादले मनशांक आमकां सगल्यांक मेल जे आहाय, एज ऑफ 40 and above जाल म्हणटरी there is a chance of prostate cancer जे आहा स्पीकर सर, ते इन्क्रीज जायता. आनी आमचे मद अवेरनेस ना स्पीकर सर. So there is something called as PSA test, prostate specific antigen test. हेजी अवेरनेस करपा जाय. ये PSA test should be made available at the PHC as well as the sub health centers. This is something I think I am putting it down for the first time. I think this is something we have to start at grassroots levels. हे जे health centers आहाय थिंग घालपा जाय, ताकी दादलो मनीस 40 years and above can go and avail this test, and male doctors, male RMs should be made available in order to get this test organized. In women, Speaker Sir, we are having breast cancer and cervical cancer on a very high increase. And Speaker Sir, already we have spoken about PET scan. PET scan combined with CT scan is what is required in order to ensure cervical cancer detection. And हे PET scanचे जे machine आहा, ते GMC हाडपा already proposal केलो. ते कोत्ता आसतोनाच, since it is not there now, ते कोत्ता आसतोनाच साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतूय ते मशीन एक हाडचें. आनी हें जे अवेरनेस आहा ते लोकल लेवलार सावन म्हाका सदां साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एड्रेस जावपाची गरज आहा. When it comes to breast cancer, yes, I know that we have got a tie-up with UV can, आणि UV कॅनाक घेवन आमी गांवांनी कॅम्प करीत आसा. पूण mammography unit at every PHC is an added value which will help our women in the community to come there. And a women doctor, yes, women doctor uch kotay, and women doctor should handle this mammography unit at the PHC levels, because this will be another measure to ensure that community trust is built up. कम्युनिटीचो जो ट्रस्ट आहा हे सब हेल्थ सेंटरांचे वाडोवपाचो हो आनी एक मेजर आसतलो स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव एक मोती हाडपा सोदितां हेल्थ मिनिस्टराले की वेलसांव सब सेंटर आहा हो 5 वर्सां जालीं बंद पडलो आहा. भाड्या आसलें शॉप, ते शॉपां चलताले आनी थिंग हो बंद पडलो आहा. आय थिंक विथ द रायट MLA यू शूड टेक इट अप एंड यू शूड स्टार्ट इट. थिंगा जायत लोक आमचे बरेरू येता, आमगे जायत उडकी आहा, ते आमकां सांगत आसले. सो आय हॅव पुट इट डावन हियर सो दॅट वी कॅन गेट इट स्टार्टेड. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आज आमकां एक ह्यूज शॉर्टेज जाल्ली आहा स्टाफाची. आनी तूं चोवपाक गेल जाल्यार आज जें आमगेलें PHC कन्सावलीम आहा, वीच इज रिलेटेड टू माय 3 villages, थिंग सोद्दां सगळें सांगत आहाय स्पीकर सर की हे दोल बिल्डींग बांदिलां, सगळें बरें आहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें आहा, भितर स्टाफ ना चलोवपाक. तूं जरी चोवपाक गेल जाल्यार एक्स्ट्रे युनीट आहा थिंगा, बट 1 एक्स्ट्रे ऑल्सो हेज नेवर बीन टेकन. कित्याक स्टाफ ना. ते चलता, ते मशिनां वॉरंटी आहा कितें तें कांय खबर ना. अल्ट्रासावंड मशीन आहा पूण तें चलना, थिंग धूळमान वता, कित्याक मनीस नाय चलोवपाक. सो हे सोजमी काय मेळना स्पीकर सर. हे जरी तरी सॉल्व जालें जाल्यार चोय आमगेले भुरग्यांक कामां लावपाक मेळटा, सगळें मेळटा. सो आय थिंक इफ दीस इयर यू कॅन डेडिकेट towards staff allotment, this year 2024-2025 start staff allotment to all your PSCs, all your sub health centers. I think this could help us. Specific requirements to wind up Muge constituency
एक डेंटल चेअर, एक एमर्जन्सी केअर सेंटर, एक हर्स व्हॅन आणि एक ॲम्ब्युलन्स टू बी फंक्शनिंग ऑन अ रेग्युलर बेसिस आर माय स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर दीस फायनान्शियल बजेट. स्पीकर सर, हे सांगून आय वूड लाईक टू एंड अप these I would like to end up my opposed to the demands and support to the cut motions moved by me. Thank you, Speaker sir. श्री केदार नाईक. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion placed in the House. Demand number 47, Goa Medical College. Goa Medical College is one of the best medical colleges in India. Goa Medical College is equipped with modern technology. It has one of the most experienced doctors. Few years back, doctor, आमी थोड्या वर्सां फाटीं जर पळयलें जाल्यार लोक चडशे ऑप्ट करताले की प्रायवेट हॉस्पिटलान वचपाक. पूण आयच्या दिसान जे स्टँडर्ड्स आनी जे सर्विसीस आमच्या GMCन म्हाका दिता म्हाका दिसता चडांत चड लोक म्हणजे मिडल क्लास लोक आनी तेच्या वयले सुद्दां जे लोक आसा हे GMC इज दियर फर्स्ट प्रेफरन्स. तर GMC ना जाल्यार मागीर भायर वता. So I congratulate Honorable Health Minister for raising the standards of GMC. Because the Cardiology and Cardiovascular Surgery Department has performed thousands of successful surgeries, saving precious lives of Goans. हेच्या पयलीं जर आमी सदांच आयकलेलें की हार्ट सर्जरी जर आसली, बायपास सर्जरी, जाल्यार चडशे लोक आमचे एक तर बॉम्बे वताले नाजाल्यार एक तर केलीज हॉस्पिटलान वताले कर्नाटकान. आनी म्हाका दिसता आमचो सरकार लाखांनी करोडांनी रुपया मेडिक्लेम म्हणून त्या हॉस्पिटलांक फारीक करताले. पूण आयज ज्या सक्सेस रेटार आमचें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट काम करता म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताजी प्रशंसा करपाक जाय. स्पीकर सर, स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज हॅज टायड अप विथ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबय, which is the need of the hour. This will help thousands of patients suffering from deadly cancer disease to get treatment without traveling to other states. हेच्या पयलीं जर कितें जालें जाल्यार मुंबय आमकां वचून टाटा मेमोरियलान आमकां ट्रिटमेंट घेवचो पडटालो. तेजे फॅमिली मेंबर थंय खंय रूम पळयताले, म्हयन्याचे म्हयने थंय रावताले. पूण म्हाका दिसता ही जेन्ना सर्वीस आमच्या गोंयान आयली तेन्ना आमच्या हजरांनी आमचे जे भाव जे कॅन्सरान झुजतात तेंच्या फॅमिली मेंबराक आनी तांकां हांगा आमच्या GMCन ट्रिटमेंट बऱ्यांतले बरें ट्रिटमेंट आमच्या GMCन मेळटा. This will also benefit Goans financially as cancer treatment is very expensive and an ordinary person cannot afford this treatment. Speaker sir, free medicines at Goa Medical College has also helped Goans. Speaker sir, mobile cancer detection van acquired by GMC should be operational as early as possible. आमी मोबायल डिटेक्शन कॅन्सर डिटेक्शन वॅन एक मोबायल आमी जी एक्वायर केल्या म्हाका दिसता ती बेगींतल्या बेगीन जर ऑपरेशनल जाली जाल्यार गांवान वचून जे फर्स्ट स्टेजीचेर आमकां कॅन्सर डिटेक्शन जावपाची गरज आसता ते म्हाका दिसता हितून भरपूर हेल्प जातली. सो हांव रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन ही वॅन चालू जावची म्हणून. मच निडेड मोर गेट अझिलो हॉस्पिटल एट म्हापसा इज नॉट ऑपरेशनल and hence the relatives of the deceased have to take the body to Goa Medical College morgue, which causes inconvenience. So हे बेगींतल्या बेगीन हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की आजिलोन जे मॉर्ग आसा हे बेगींतल्या बेगीन ऑपरेशनल जावचें, नाजाल्यार रातचे 1-2 केन्ना कोण म्हणजे मरण येता तेन्ना रातचे पयलीं थंय वचून थंयच्यान ती बॉडी घेवन GMCन वचची पडटा. आय कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल Health Minister Shri Vishwajit Rane for raising the standards of Goa Medical College, putting in a lot of efforts to make Goa Medical College a top-class hospital, not only in Goa but India. Demand number 48, health services. Speaker sir, 108 ambulance service is providing best service in the state of Goa, saving thousands of precious lives. जेन्नाच्यान 108 ambulance service चालू जाल्या म्हाका दिसता कितलेशेच जाणांची आमी लायफ हांगा सेव करतात. रातचे 1 आसूं जावं सकाळीं 5 आसूं ही कंटिन्युअसली एक फोन कॉलाचेर 108 येता आनी ज्या टायमार एक इंजर्ड पर्सन जावं कोण दुयेंत जाल्ल्या मनशाक त्या क्षणाक जे म्हाका दिसता मेडिकल हेल्प जाय आसता ती 108 आमकां प्रोवायड करून दिता. I request Honorable Minister
to station 108 ambulance in our constituency at Saligaon police station. It is centrally located between all the 6 villages. जर एक 108 आमच्या सालिगांव जी सामके सेंट्रलाक पडटा जाल्यार आमकां भरपूर हेजो फायदो जातलो. कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 108 ही खंय स्टेशन जायना आनी केन्नाय कितें गरज पडली जाल्यार नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आमकां येता. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की एक आमकां 108 तेंच्यांनी दिवचें म्हणून. The inspection of vacant government plot at Pilen was done along with Director of Health officials so that a full-fledged 20-bedded primary health center can be constructed, which will benefit the entire constituency, which is आता जे currently जे health center आसा हे फर्स्ट फ्लोराचेर आशिल्लें आनी लास्ट टायम आमी जेन्ना हो प्रश्न हावजान मांडलेलो तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर आमकां सांगलेलें की आमच्या वाठारान खंय जागो जर आसा जाल्यार हें आमकां काम करपाक बरें पडटलें. सो प्रोविदोरियाचो गव्हर्मेंट लँड प्लॉट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पिलेन ह्या गांवान आसा आनी आमी हेजें ऑलरेडी अलॉंग विथ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आमी ऑलरेडी हेजें इन्स्पेक्शन केलां. जर हो प्रोसिजर स्पीड अप केलो जाल्यार म्हाका दिसता एक हेल्थ सेंटर फूल फ्लेज हेल्थ सेंटर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवपाक आमकां भरपूर फायदो जातलो. पीपल ऑफ बार्देस face inconvenience due to lack of medical services like surgeries, CT scan, MRIs, not being conducted in North Goa District Hospital at Mapsa, and patients are referred to Goa Medical College. A shortage of senior doctors and non-functional medical equipments is a cause of issue. जर हितून नॉर्थ गोवा आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान थोड्यो आमकां गरजेच्यो गोश्टी आसा हेजेर जर मातसो हे केलो जाल्यार म्हाका दिसता मेजर इश्यूज आमच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतले सॉर्ट आउट जातले आनी बार्देजांतल्या सगळ्या लोकांक हेजो भरपूर फायदो जातलो. बिकॉज देर इज अ कॉज ऑफ कन्सर्न as the dengue cases in the constituency, especially in village of Girim, are rising day by day. The team of Saligaon Primary Health Center is inefficient and non-cooperative with the panchayats and locals coming under their jurisdiction. As conveyed to me by the sarpanchas, panchayat members and locals, the cases of dengue are rising on daily basis. I request Honorable Health Minister to intervene in this matter and direct the Saligaon Primary Health Center to submit action taken report to curb the rising vector-borne diseases. मातशे तुमची मध्यस्थी ह्या डॉक्टरां कडेन करची लागतली. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता. Speaker sir, whenever requested for awareness drive, fogging, spraying of chemicals, the Saligaon Primary Health Center is always running short of manpower, equipments, chemicals, and so कसलो support आमच्या पंचायतींक जायना जो आमकां जायना. So मातशे हितून लक्ष घालचें. आणि Speaker sir, at least during monsoons, the medical test of vector-borne diseases like dengue, malaria should be available in sub-centers at every panchayat level. हे जर केलें जाल्यार आमकां हेजो भरपूर फायदो जातलो. Demand number 51, Goa Dental College. Saligaon Primary Health Center doesn't have a dental care facility. If a dentist can visit Saligaon Primary Health Center at least once in a week, there will be a big help for the locals, especially children and senior citizens, to get medical treatment. The procedures then can be done at Goa Medical College, but at least तांकां जर थंय हे करूंक मेळ्ळें चॅक करूंक मेळ्ळें जाल्यार हेजो भरपूर आमकां फायदो जातलो. बिकॉज डिमांड नंबर 53, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन. Artificially ripened fruits with the help of the chemicals are available in the market. Because चडशा मेंबरांनी हो इश्यू रेज केलेलो आसा आनी म्हाका दिसता जे मार्केटान जे फ्रूट वेंडर्स आसा तांकां भंय ना जाला जे ओपनली ते कार्बायड म्हणटा ते बनानाज आमच्यो पोपाय हे कंटिन्युअसली ताका लायता आनी सगळ्यांच्या फुडल्यान लायता. कितलेशेच व्हिडियो फाटल्या दिसांनी आयल्या. चडशा मेंबरांनी एक मिनीट घेता स्पिकर सर. चडशा मेंबरांनी हो इश्यू म्हाका दिसता रेज केला आनी हेजेर मातशें आमी सिरियसली हें करचें पडटलें. डॉक्टर्स से टू ईट फ्रूट एवरी डे, स्पेशली चिल्ड्रन, सिनियर सिटिजन्स, टू कीप हेल्दी. पूण ज्या तरेन म्हाका दिसता हें कंटेमिनेशन जाता हें आमकां खूब धोकादायक. वी से एन एपल अ डे किप्स डॉक्टर अवे. पूण ज्या तरेन वॅक्स आनी हे कॅमिकल्स लावन ज्या तरेन एपल कंटेमिनेटेड फ्रुट्स आमच्या हितून मेळटा म्हाका दिसता तें प्रॉवर्ब चेंज करचें पडटलें. विथ एन एपल अ डे वील हॅव टू सी अ डॉक्टर एवरी डे इफ नॉट टेकन एक्शन ऑन दीस. Speaker sir, with this
I thank Honorable Health Minister Shri Vishwajit Rane for his continuous support to resolve the health-related issues of my constituency. Thank you. येस सभागृहाचे कामकाज 4:30 स्थगित करतो.